आम्ही पहिली जायते वेळार न्यूज आयकताले की दाबोळी विमानतळा वयल्यान अमक्या अमक्या प्रवाशा कडल्यान अमक्या लाखाचे सोने किंवा अंमली पदार्थ अशा वेगवेगळ्या बातम्यो आमकां तेन्ना आयकूंक मेळताले। पूण आता पेडणे तालुक्यांतल्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाल्ल्या मेरेन जायत्या दिसा उपरांत परत एकदा अबू धाबीहून आयिल्ल्या एका प्रवाशा कडेन 1 किलो 300 ग्रॅमचे सोने आणि ताची बाजारात किंमत 66 लाख 66 लाख अशी जाता। त्या प्रवाशांक एक्सरे काडपाच्या निमतान तपासणी केली आणि त्या वेळार हे सोने ताच्या कडेन आसा हे दिसून आयले। संबंधित अधिकाऱ्यांनी ताका ताब्यात घेतलो, ताका अटक केली। हे सोने खंयच्यान हाडला आणि तो खंय व्हरतालो हाची चौकशी सुरू आसा। ज्या तरेन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर सोने जायत्या वेळार येता किंवा ते प्रवास करत असताना ज्या वाठारांतल्यान जी व्यक्ती प्रवास करता थंय तांची तपासणी जायना काय असोय आता प्रश्न निर्माण जाता। जायत्या वेळार चोरयेचे सामान आसूं किंवा सोने आसूं, ज्या विमानतळाय वयर हो प्रवाशी त्या विमानान बसलेलो असता त्या वेळार त्या सामानाची कशा तरेन तपासणी जायना, तर त्या वेळार कित्याक हे ऑफिसर तपासणी करनात। मागीर थेट एअरपोर्टार मोपा एअरपोर्टार आयल्या उपरांत हे सोने तांकां मेळ्ळे। फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं अशेंच सोने आयिल्ले। आता इंटरनॅशनल विमानां सुरू जाल्या, त्या खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जायते चोरयो आणि जायते तस्करी मागीर सोन्याची आसूं चांदीची आसूं अशे घटना घडत रावतले अशें दिसून येता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।